आम्ही एका वर्कशॉपान आसत व्हिएतनामान जंय कलाकार तांचे जे पळय चित्रकार आहात ते एम्ब्रॉयडरी करतात. पूण ह्या वर्कशॉपाचे आमी अशें 2-3 कडेन पळयलां की वर्कशॉप्स ताणें अशे तरेचे अपंगूळ लोकां खातीर वर्कशॉप तयार केला आनी ते चित्र तयार करतात, एम्ब्रॉयडरी तयार करतात आनी विकतात. पूण ह्या वर्कशॉपाचें वैशिश्ट्य अशें की अमेरिके बरोबर तांचें पयलीं युध्द जालें, खूब तेंप चल्लें. तातूंत अमेरिकन सैन्यान जी पळय कितें रासायनीक पळय झुजां हत्यारां वापरलीं ताजो परिणाम जावन दुसरी पिळगी सुद्दां थंय अपंगूळ तयार जाल्या. तांकां हांचे खातीर हे अशे तरेचे ते वर्कशॉप तयार करतात आनीक हे सगळे जितले म्हण हांगा कलाकार आहा ते सगळे अपंगूळ. तांकां बसोवन तांचे कडेन चित्र करून घेवन ती विकप. म्हणजे ताणें भायर एक बोर्डूय मारला की हांगा फक्त एम्ब्रॉयडरी न्ही, हांगा फातराचेर कोरीव चित्रांय तयार करतात ते आनी ही चित्रां जगभर धाडूं येतात. तुमी हांगा विकती घेयात ते म्हणटात, आमकां पत्तो दियात, जगभर आमी तुमकां धाडटात. सो अशे तरेच्या कलाकारांक तयार करप, कारागीर तयार करप, तांकां संदी दिवप हें बरें काम सरकाराचें निश्चितपणान आसा. खूब बरें काम आसा. कारण जे वरान भितरचे तांचे कडेन कितें कितें हाल जाले आनी तेंचे अजून पर्यंत डिजेबल उरल्या त्या डिजेबल लोकांक खंय तरी काम दिवपाचें काम हे सरकारच्या वेलफेअर स्टेटीचें आसता आनी ते हें काम बरे तरेन करतात. आमी आतां 1-2-3 अशे तरेची हें पळयलीं आनी हांगा इतलें सुंदर प्रमाणांत तें काम जाल्लें की तांकां ट्रेनींग दिता, 6 म्हयने ट्रेनींग दिता प्रत्येक ह्या कले भितर. आनी ही इतली सुंदर कला आसा. एक कोण तरी आर्टिस्ट वता, एक बरें पेंटींग तयार करता आनी तें पेंटींग तांकां हाडून दितात हांगा आनी तें पेंटींग ते हुबेहूब एम्ब्रॉयडरी करून तयार करतात. म्हणजे ताका इतलें पाशेसाचें काम आसा की एक पेंटींग करपा खातीर एक जवळ 2 म्हयने लागता, 1.5 ते 2 म्हयने लागता हे ल्हान पेंटिंग्स करपा खातीर. ते इतले पाशेसान करता आनी इतली बरी आसता, खरेंच कशें दिसता. अशे तरेची हें काम हांगा चलता आनी जवळ 50-100 लोक ह्या अशे तरेच्या कामाक ताणें एक संस्थात्मक रूप दिलां. इन्स्टिट्युशनलायज सोशल वर्क हे जे कन्सेप्ट आमी पळयतात व्हिएतनामान खूब बरे तरेन आयला. हो खरें म्हळ्यार युरोपान आनी अमेरिकेक आसा असो तरेचो कॉन्सेप्ट. सरकार अशी मदत करता, अशे तरेचे इन्स्टिट्यूशन उबी करतात. व्हिएतनामान तितलेच बरे तरेन केला. ह्या सगळ्या लोकांक असहाय जीवन जगता तांचे मेळचें न्ही, तांकां बरें जीवन मेळचें ताचे खातीर एक बरी संदी. तांचे भितर कलाकारांक उर्बा दिवप, तांकां हांगा हाडप, तांकां हांगा सोयी निर्माण करप, तांचे भितर एम्ब्रॉयडरी तयार करप, हांगा लोकांक हाडप. विदेशी नागरीक मोठ्या प्रमाणाचेर आमी पळयता न्ही, फाटले कांय दीस पळयतात युरोपीय नागरीक मोठ्या प्रमाणाचेर व्हिएतनामान भोंवतात आनी हे सगळे लोक भोंवतात. तांकां आतां आमी बोट सफरीक वचपाचे आहात, ताचे बद्दल ताणें हांगा हाडलें आमकां. भोवतेक सगळ्यो गाडयो जंय विमानतळार वचपी किंवा बोट सफरीन वचपी तांकां हांगा हाडटात. कांय वेळ अर्दवर हांगा दवरतात. तांकांय लोकां कडेन पळोवपाक मेळटा. हांगा बरे तरेन इंग्लीश उलोवपी लोक आसात जे आमकां समजावन सांगतात की अशे तरेचे वर्कशॉप ताणें कित्याक निर्माण केले आनी त्या चित्राचें म्हत्व सांगतात. चित्रां आमी पळयलीं ती जवळ जवळ 5,000 ते 10,000, 25,000 अशी सुद्दां ही चित्रां आसात. सो ती चित्रां कशे तरेन मार्केट जावची, फक्त चित्र तयार करून न्ही, तातूंत भितर पळया कितलो प्रोसेस आसा. तातूंत भितर कलाकार तांकां अमेरिकेच्या युद्धान भितर तांकां स्वता त्रास जाल्लो, तांकां दुसरी पिळगी सुद्दां जी अपंगूळ जल्मा आयला तांकां संदी, तांकां हांगा हाडप, तांचें पुनर्वसन करप, तांचे कडल्यान चित्र काडून घेवप, चित्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करप, ते बाजारपेठेन ती पावोवप, तो पयसो जो तयार जाता तो परत अशा लोकांच्या वेलफेरी खातीर वापरप. दीस इज समथींग व्हेरी युनीक, व्हेरी चॅलेंजींग. एक्चुअली गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार तांकां कितें तरी स्टायपंड दिवपाक जातलो, तांकां तरी एक आदार दिवपाक जातलो फायनान्शियल. पूण तें करनासतना ताणें तांकां एम्प्लॉयमेंट दिलो आनी तांकां कितें तरी तांचे कडच्यान क्रिएटीव करून घेतली. ही मोर चड इंट्रस्टिंग गोश्ट आसा. हे आमी व्हिएतनाम भेटीन आमी अशे तरेचे खूब गजाली पळयल्यात. फक्त एक निसर्ग सुंदर न्ही, ताका एक सामाजीक जे एंगल आसा हे ट्युरिजमाक तो हो खूब इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका दिसता आमी आतां जंय जंय भोंवतले अशे तरेच्यो गजाली आनीकय तुमच्या मुखार घेवन येतले.